म्हापसा आयज परतून फूल उदक. कितें आसलें मॉर्निंग हांवें डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी कडेन उलयलें आसा. बोडगेश्वर देवस्थाना कडेन एक कलवटाचें काम चालू आसा आनी थंय तेंच्यांनी तें म्हाकाय खबर आसा की थंय ऑल आर अवेर दॅट एक मोठोसो रोड वायडनिंगाचें काम चालू आसा तितून ते कलवटाच्या कामाक लागून थंय भितर कामे घातलेले सो दे हॅव ऑलरेडी क्लियर ताका लागून ते मातशें बुडलेलें आसा सो दे हॅव क्लियर्ड इट रायट नाव एज ऑफ नाव द अपडेट इज दॅट वॉटर इज मूविंग. There is a lot of debris that is coming along with lot of wet waste. जायती झाडां चुकता. Lot of things were informed to me by the PWD AE. So immediately that matter has been resolved. आमकां दिसपाक येता की फाटले 2 म्हयने पावस पडला we have not had an incident. So after 3 months this is the first incident and it is immediately resolved. So परत जावचें ना म्हणून आमकां assurance दिल्लो आसा by the department. Okay? शेतान वयता आमी जर शेतां फुडें पुरयल्यार तें उदीक खंय तरी उरतलें. आमकांय खबर आसा की ग्रीन पार्का कडेन काम चालू आसा WRDचें काम चालू आसा. देर इज लॉट ऑफ वर्क गोईंग ऑन ओवर देयर. द silt level is also very high at this point of time. So until that work completes we will have this on and off problems. आनी म्हाजे म्हायती प्रमाणे द टायड ऑल्सो इज हाय इन द मॉर्निंग नाव. इट इज अ हाय टायड. ताका लागून खंय तरी वॉटर इज ऑन अ हायर लेवल. So all these things managed. Joshua, do you also agree with that की शेतां पुरोवप जाता अजुनूय म्हणून? शेतां पुरोवप अजुनूय I don't know whether it is ongoing, but I have identified many fields and also complained to Honorable Chief Minister as well as Deputy Collector. हेजेर जायते कडेन एक्शनूय जालेलें आसा. अशें ना की एक्शन जावंक ना. आनी एक्शन इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. इट इज ऑनगोईंग रायट. कितें आसा शेतां पुरोवप इट इज अ लो लायन कॅचमेंट एरिया. आमी पावसान पळयता पावस चड पडल्यार म्हापशा दोंगराचेर आसा. दोंगराचेर सगळें उदीक वचून सकयल सांगता. इफ वी ब्लॉक द कॅचमेंट एरिया देन द वॉटर रिमेन्स इन द सिटी. ताका लागून फ्लडिंग जाता. म्हापशान जर पळोवपाक गेल्यार देर इज द लिस्ट अमावंट ऑफ लँड फिलिंग दॅट इज डन कम्पेर्ड टू अदर एरियाज. सो वी आर ऑल्सो व्हेरी सेन्सिटीव टुवर्ड्स द एनवायरमेंट एंड सेन्सिटीव टुवर्ड्स द फील्ड. आय रॅन अ कॅम्पेन ऑन एनकरेजिंग फार्मर्स टू प्लाव देअर फील्ड्स. बोडगेश्वर देवस्थाना फुडल्यान आयज आमकां पळोवपाक येता की ती फूल जागा आसा ते शेतकाऱ्यांनी रोयलेले आसा. सो दॅट इज अ व्हेरी पॉझिटीव थिंग टू नोटीस दॅट इन म्हापसा the farmers have started plowing their fields again. I urged them and I had supported them. Then next time you कोमनीदादा कडेन उलोवन ते दुसऱ्या सायडीक आहा तेंय घेवचें म्हणून. कित्याक निमाणे we all have been farmers. We have come from a farming community and we have to encourage them to do it. आमचे ऑनरेबल CM सांगता आत्मनिर्भर जावचें म्हणून. बट दिस इज द place that we can start from and take it forward. So if everybody plows the fields, the land filling खंय तरी म्हाका दिसता बंद जातले or will come in country. जोशो बाब तूं MPDचो चेअरमॅन आसा. हिल कटिंगाचें आनी लँड फिलिंगाचें परमिशन दिलां. पयर हायकोर्टान तेजेर बडी मारतरी काल TCPचे ऑथॉरिटी थंय इन्स्पेक्शनाक गेल्या. पळय निमाणें कितें आसा that permission has been given by the TCP. So the best person will be the TCP department to ask this question. हांवें जर म्हाजे कडेन जर परमिशन आयिल्लें जाल्यार आय वूड हॅव बीन एबल टू आन्सर यू. इट हॅज नॉट म्हाज्या फुडल्यान हो टॉपीक येवंकूच ना. सो आय वील रिफ्रेन फ्रॉम आन्सरींग दीस. लास्ट टायम ताणें म्हणलेलो TCP मिनिस्टरान तुका इन्स्पेक्शन फायंडिंग्स आसा त्यो धाड म्हणून. कितें इन्स्पेक्शन फायंडिंग्स जे जातले तेन्ना दे वील गिव इट टू द TCP. See, ultimately TCP is directing my department to work based on the directions of TCP. So whatever findings are there, we will report back. So as a chairman तुम्ही परमिशन दिवं ना? ना तू काढ मरे खबर. हांवें 2-3दा आतां सांगलां तुका ना.